गोयची सर्वांगीण उदरगत करपाची मोख सरकाराची आसा। आझादीच्या अमृत काळात महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या 4 गजालींचेर काम करपाक जाय। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो सगळ्या मेरेन पावपाक शकले जाल्यार गोंय राज्य देशात पयले राज्य म्हणून वळखतले, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा चिखले जॉगर्स पार्काच्या उक्तावणा वेळार सांगले। ह्या उक्तावणा वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर, वास्कोचो आमदार दाजी साळकर आणि हेर मानेस्त ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हजर आशिल्ले। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट जावप हो सरकाराचो ध्येय आसा, सरकाराचे उद्दिष्ट आसा आणि त्याच खातीर इतके इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता आसतना ह्युमन रिसोर्स कसो क्रिएट जावप, ह्युमन डेव्हलपमेंट कसो क्रिएट जावप हाजेरय सरकार तितक्याच मोठ्या प्रमाणात भर दिता। हांव पंचायतीच्या सगळ्या हांगाच न्ही पुराय गोंयभरच्या पंचायतींक आव्हान करता, अशा पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पुराय करता आसतना तुम्ही या आझादी का अमृत काळात या 4 गोष्टींचेर महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण हाजेर जर तुम्ही काम केले, केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो ह्यो योजना जर सगळ्यापर्यंत पावोवपाक शकले जाल्यार गोंय ऑलरेडी 1 नंबराचेर आसा। ते अजूनही 2-3 पॅरामिटर उरल्या जे पुराय देशात गोंय हे 1 नंबरचे राज्य म्हणून वळखले वतले आणि ते करपाक म्हाका दिसता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम आणि आमचे गोंय सरकारच्या स्वयंपूर्ण गोयच्या अंतर्गतचे 10 फ्लॅगशिप फोकस पॉइंट हाजेर आमी सगळ्यांनी भर दिवचो आणि अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर सातत्यान तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय। डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि हे जे दाबोले दिसता माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसता येता ते वर्सांनी येता ते म्हयन्यांनी हांव दाजी आणि बाब संकल्पा सांगपाक सोदता आणि आख्खे दुसरे आमदारांनी आख्खे गोंयांत भिवपाची गरज ना। जे पर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा ते चेडर आख्खे गोंय फुलतले। जे पर्यंत डबल इंजिन सरकार आसा गोंय फुलत रावतले। हांव आनी टायम घेयना, चड आनी चड देव बरें करूं।